आज आम्ही असत ते आडपय गांवान आणि आडपय गांवान म्हणटा हे एक विसर्जन म्हणजे 5 दिसाचे विसर्जन गणपतीचे हांगासर एक आकर्षण अशें आणि गोंयभरचे लोक हांगासर हे विसर्जन पळोवपाक येता। तुम्ही पळयलां आसतलें प्रत्येक घरान हांगा जवळ जवळ 20 एक कुटुंबां आसा आणि दर घरान गणपती 5 दिसाचो पुजलो गेलो वता आणि त्याच प्रमाणे हे 5 दिसाचे दिसा आणि हे सगळे प्रत्येक नवे नवे एक चित्रां करता आणि हे चित्रा द्वारा सगळे हांगासर नाचत गाचत फाटल्यान ह्या मंडपा कडेन पावता आणि मंडपान हांगासर सगळे गणपती एकठांय जातकूर हांगासर आरत्यो जाता आणि आरत्यो जातकूर प्रत्येक गणपती घेवन आपापल्या माथ्यार घेवन हांगासर एक दर्यान ते विसर्जना वता आणि मेन म्हणजे एक आख्यायिका म्हणल्यार हे गणपती दिसा उजवाडे पावयले गेले वता विसर्जन केले वता कारण की हांगासर जे लोक येतात तेंचोय बी गणपती पावोवपाचो आसा तांकां लागून तांकां लेट जावचो न्ही ह्या कारणाक लागून खंय तरी पयलीं म्हणल्यार सुर्यास्त जावच्या पयलीं हांगासर विसर्जन केलें वता आणि दरेक घरांतले लोक जावं सगळे कुटुंब हांगासर एकठांय येवन हो आडपय विसर्जनाचो उत्सव म्हणपाक शकता आमी असो हो उत्सव सगळे लोक पळोवपाक हांगा हजर आसता। बाबू 5 दिसाचें विसर्जन फामाद अशें विसर्जन आडपय गांवचें दर वर्सा तुमी ह्या विसर्जनाक आसतात सहभागी जातात तशे गांवचे लोक सहभागी जातात कितें अशें वैशिश्ट्य ह्या 5 दिसाच्या विसर्जनाचें? आडपेचो गणेश उत्सव आनीक 5 दिसाचें विसर्जन हे अख्ख्या फोंड्या तालुक्यातूच न्हय ते संपूर्ण गोंयांत ह्या कार्यक्रमा विशीं उत्सुकता आसता आणि आज हजारो लोक ह्या विसर्जनाच्या मिरवणुकीत सहभागी जातात। आडपय गांवचो विसर्जनाचो उत्सव हो एक वेगळ्या पद्दतीचो उत्सव गोंया पैकी एक वेगळोच उत्सव अशें तरी जाता। जवळ जवळ आडपय गांवांत एक 20 एके आसपास गणपती आसात खंय दुर्भाटची बॉर्डर धरून आगापूरची बॉर्डर म्हणजे आडपय पंचायतीची 3 गांव दुर्भाट आडपय आनी आगापूर हेजे मदलो जो आडपय गांव आसा हो गेली कित्येक वर्सां म्हणजे म्हाका तर आठवड्या आमच्या ल्हानपणा पासून हो उत्सव ताजे पयलीं सुरू जाल्लो आणि सगळ्यांनीच हे गणपती विसर्जनाक जे कितें आसा ते सगळे आपलो हातभार लावन हो उत्सव इल्लो खंय तरी संपूर्ण गोंयाकूय न्ही ते गोंयच्या भायर बावंड्रीच्या भायर सुद्दां हो उत्सव गेलो आणि आज आमी पळयतले की हजारो लोक हांगा येतात। ताचें वैशिश्ट्य म्हणजे एक वेगळी तरेची ह्या गांवची एक वेगळी तरेची संस्कृती वेगळी संस्कृती एकच पूण ते संस्कृती लोकां समोर हाडपाक लागून ह्या विसर्जनाच्या कार्यक्रमाचो उपयोग करून वेगवेगळे तरेचे श्री गणेशाक रिलेटेड असे आपले चित्ररथ किंवा अन्य काही सामाजिक संदेश या मिरवणुकीच्या माध्यमातून हो दिल्लो गेलो वता आणि तरेतरेचे वेगवेगळ्या हातूंच्यान लोक ते पळयले नंतर अवाक जातात आणि केन्नाय जर एकदां आयले तर ते प्रत्येक वर्सा हांगा हजर रावतात। हो एक उत्सव आमच्या जाणटेल्यांनी एक आमकां विरासत म्हणून करून दवरलें आसा आमची एक ट्रेडिशन जावन पडिल्लें आसा आणि संपूर्ण गोंयांत म्हणटे प्रमाणे गोंय आनी गोंय भायर ह्या उत्सवाचो हें आसा आणि हो उत्सव इतको म्हत्वाचो आसा की ह्या 5 दिसाचे उत्सव ते सगळे जे आसा ते 5 दिसाचे कार्यक्रम आसता तातूंतल्यान हो कौटुंबीक कार्यक्रम म्हणजे असो सार्वजनीक न्हय पण कौटुंबीक सार्वजनीक एकूच कडेन सगळे 10-12-15 घरां आसात प्रत्येक कुटुंबाची 10-20 घरां आसात ते एकत्र येवन ताचें पूजन करतात एकत्र रावतात एकत्र जेवतात एकत्र देवाची पुजा करतात आरती करतात भजन करतात आणि 5 दीस कशे गेले तेच कळना आणि तातूंतल्यान समाजाक आपापल्या कुटुंबाक एकटे हाडपाचो गेट टुगेदर एक मोठ्या तरेच्यान गेट टुगेदर जाता काही बारीक सारीक गैरसमज आहात ते सुद्दां तातूंत एकत्र रावले नंतर वयतात आणि पूर्ण एक वर्साची गणपती कडल्यान शक्ती घेवन ताकद घेवन आपल्या कार्याक जे जाग्यार रावतात थंय वतात अशे तरेचे वेगवेगळे वैशिश्ट्य आशिल्लो कार्यक्रम जो आसा तो आडपैक जाता आनी ताचो शेवटचो म्हणजे आजचो 5वो दीस त्या मिरवणुकीन जी दत्त मंडप आसा सार्वजनीक जो मंडप आसा ते सगळे एकत्र जातात सगळे गणपती आणि नंतर जवळजवळ 6:30 पर्यंत विसर्जन या सगळ्या उत्सवाची जाता आणि एक वेगळो उत्सव जो कोण ह्या उत्सवाक येता एक वेगळी तरेची एक ताकद वेगळी तरेची एक शक्ती घेवन संस्कृतीची सगळ्या गोष्टीची हे घेवन हांगसरल्यान वता आणि फुडल्या वर्साची वाट पळयता। आमी पळयलां की दिसा उजवाडेच विसर्जन जाता तेजे एक की हजारांनी लोक जेन्ना येतात तर तांचे गणपती 5 दिसा पावपाचे आसता आणि त्यामुळे तांकां उशीर जावचो न्हय
तांणी आपल्या परत आपल्या गणपतीच्या तांचे विसर्जनाचे किंवा त्यांच्या आरतीचे उत्सवाक घरा पावपाक तांकां वेळ भरपूर जावो म्हूण आमी इल्लोसो दनपारां बेगीन भायर काडटा 3:30 4 पयलीं भायर काडटा आनी 6 साडे 6 पर्यंत ताचें विसर्जनाचें कारण हें की लोक पयस पयसून काणकोण ते पेडण्या पर्यंत लोक येतात ताजे भायले येतात ते कदाचित रावतले पण ह्या लोकांक बेगीन वचपाची गरज आहा हें करून आमचे जाण्टेल्यांचो टायमींग सुद्दां ऑलरेडी फिक्स जाल्लो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.